हवामानात जाल्ल्या बदलाक लागून आंबो तशेंच काजूच्या पिकावळीक फटको बसला। फेब्रुवारी म्हयन्या मेरेन शिंयाचें वातावरण आशिल्ल्या कारणान तशेंच कांय दिसां पयलीं पावस पडिल्ल्यान आंब्याचो आनी काजूचो मोहर गळून पडला। 8 मार्च ते 10 मार्च मेरेन परत गोंयांत पावस पडूं येता अशी शिटकावणी पणजे वेधशाळेन दिल्या। बंगालाच्या खाडीत उण्या दाबाचो पट्टा तयार जाल्ल्यान हवामानात बदल जाला आनी त्या खातीर गोंयांत पावस पडूं येता। ह्या फाटभुंयेर आंबो, काजू, सुपारी तशेंच हेर हंगामी पिकावळ इबाडपाक शकता। हाचो फटको थेट हे पीक घेवपी शेतकारांच्या उत्पन्नाचेर जातलो असो हुस्को शेतकारांनी व्यक्त केला। इतल्या मजगतीं शेतकी जाणकार सचिन तेंडुलकर हांणी फळांच्या पिकावळीचेर पावसाचो संमिश्रीत परिणाम जावं येता अशें म्हणलां।